Santo Vate Moche Navi Mata Teha Tache Matata Sarasa Jikai Moche Navi Tumi Mata Te Bapa Tau Tumka Magon Kata Eka Mona Eka Kalsa तुझे नावी सोम्या आम्ही आया बबणीचे मोगा मेले जेजू तुझो मधु सांगत बोलता एका मोना एका काळजा तुझे नावी सोम्या आम्ही आया बबणीचे मोगा मेले जेजू तुझो मधुर सांगात बोलता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. आयचो आयतार जावन आसा थँक्यू संडे. आयची वाचपां देवाक अर्गां दिवची वाचपां जावन आसात. पयल्या वाचपांत आमी पळयता नामान प्रवादी गूण जावन एलिया प्रवादीक आनी देवाक अर्गां दिता आनी निजा देवाची वळख तो वळख करता आनी आज्ञा करता ताच्या जिवितांत हांव देवाक निजा देवाक मात्र इस्रायलाच्या देवाक मात्र आराधना करतलो. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता 10 कोडकार गूण जावचे पूण तांतूं एकलो मात्र समार्यकार पाटी येवन निजा देवाक जेजू क्रिस्ताक अर्गां दिता. आयचे दुसरे वाचपी देवाक अर्गां दिवंक आनी ताका वाखणूंक आमकां आपयता. आयची लितुर्दी आम्हा सर्वांक त्याच निजा देवाक पाटलाव करूंक आनी ताका अर्गां दिवंक ताणें केल्ल्या सर्व जापांक ताका स्तुती गावंक आमकां आपोवणें दिता. हर एक मिसाचें बलिदान जावन आसा. देवाक आमी अर्गां दिवचे. त्याच कुर्साच्या मुळी उबे रावन देवान आमच्या खातीर केल्ल्या त्या सर उपकाराक अर्गां दिवचे आनी ताजे मिस्तेर आमी नियाळचे. हे मिसाचें बलिदान बेडयत आसतना देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या जिवितांत ताणें ओतल्या सर्व आशिर्वादांक ताका आमी अर्गां दिवया. तशेंच कितेंच आमी देवा विरोध मनशा विरोध पातकां केल्यां तर आमची सर पातकां देवा लागीं उसारया, बोगसाणें मागया, नितळ निर्मळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी उद्दार देवाक आनी तुमकां भाव बेडिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत घेवन सुद्दां संवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक भक्तां आनी तुमकां भाव बेडिनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची एकागोत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Somia kakuka, somia kakuka, Krista kakuka, Krista kakuka, somia kakuka. Deva kusari Anishati tacha isla samsari सर्वेस्वरा देवा सर्गीचराया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोर
वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोम्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची कापूत कर तू बापाच्या उजव्या घोसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका म्हणता तसल्यो करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सदां तो शेवटाक पावूंक आमकां करपा दी आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप तो वळ सिरियाचो कोटकार नामान जर्दनान देवलो आनी देवाच्या मनशान सांगलेले प्रमाणे 7 फावटी न्हंयत बुडलो ताचें आंग एका ल्हान भुरग्याच्या आंगा बरी जालें आनी तो नितळ जालो तो आपल्या सगळ्या परिवारा सवें देवाच्या मनशांची परतून गेलो आनी ताचे मुखार रावन ताणें म्हळें सगळ्या पृथ्वीचेर इस्रायेलान शिवाय हेर खंयच देव ना म्हणून हांव आतां जाणा दया करून तुज्या सेवकाची एक काणीक स्विकार कर एलिशान जाप दिली हांव सेवा करतां त्या देवाच्या जिवाचो पूत सपत हांव कांयच स्विकार करचो ना नामानान ताका आग्रो केलो पूण ताणें ती इन्कार केली नामानान म्हळें तूं ती स्विकार करिनाय जाल्यार दया करून 2 कचऱ्याचेर व्हरूंक जाता तितली माती व्हरूंक तुज्या सेवकाक परवानगी दी कित्याक ह्या फुडें हांव सरेस्पराक शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच देवाक होम बली वा यज्ञ भेटोवचो ना देवाचें उतर हें देवाचे वडोवकार जनांकाहुची आपली सोडवण सर्वेस पोरांक कळीत केल्या जनांकाहुची आपली सोडवण सर्वेस पोरांक कळीत केल्या सर्वेस पोराक एक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्या विचित्र ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्या जंय ताणें आपणायला जनांकाहुची आपली सोडवण सर्वेस पोरांक कळीत केल्या सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या जनांगाहुचेर आपली निताणे उगडल्या इस्रायलाच्या घराण्या थंय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणे उगडास काडला
जनांगांची आपली सडवण सर्वेस पोरांकडे केल्या. पृथ्वीमेर शेकांशेक असलेल्या लोकांक आमच्या देवाची सोडवण देखल्या. सर्व निवासियानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावन ताका हरसिया. जनांगांची आपली सडवण सर्वेस पोरांकडे केल्या. जनांगांची आपली सडवण सर्वेस पोरांकडे केल्या. सा पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. म्हज्या मोगाच्या पुता, मेल्ल्यांतलो उठयलेलो जेजू क्रिस्त दाविदाच्या संततीचो म्हणून उगडास कर. हीच हांव परगट करतां ती सुवार्ता. हे सुवार्ते खातीर एका अपराध्या बरी म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात. बंदिशाळेंत सयत हांवें रावचें पडटा. पूण देवाचें उतर सांकळींनी बांदूंक जायना. देखून हांव सोंसतां तें सगळें देवान विसरून काडलेल्या खातीर हांव सोंसतां. जेजू क्रिस्तांतय तांकां तारण मेळच्याक आनी ताचे बराबर तांणी शासनीक महिमा जोडच्याक हें हांव सोंसतां. ही सांगणी निजायकी सारकी. आमी ताचे सवें मेल्याव जाल्यार ताचे सवें जियेतल्या. अखेर पर्यंत तीर रावूं जाल्यार ताचे सवें राजवट करतल्या. आमी ताका नाकारूं जाल्यार तोय आमकां नाकारतलो. आमी बेविश्वासी जाल्यारय तो विश्वासी रावतलो. कित्याक आपणाकच ताच्यान इन्कार करूंक जायना. देवाचें उतर हें. देवाची उडकार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू जेरुसालेमाक वचोंक म्हूण सामारिया आनी गलिलिया प्रांत्याक घडये लागशिल्ल्यान समकतलो. तो एक हळ्ळेक रिगताना 10 जाण कोणकार ताका मुखार दिसले. पयस रावन व्हडल्या ताळ्यान बोब मारून ते म्हणाले, जेजू मेस्री आमची काकुळट कर. तांकां पळोवन जेजून म्हणलें, वसा आनी तुमकांच याजकाक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले.
तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो ते पळयवन व्हडल्या थाळ्यान देवाक वर्णीत पाटी आयलो आनी जेजूच्या पांया मोळांत सरपडून ताचो उपकार बावडूंक लागलो. तो एक सामारियागार. जेजून ताका सवाल केले, 10 जण नितळ जाल्ले न्हय? हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परगाव्या शिवाय पाटी येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो काय? उपरांत जेजून ताका म्हणलें, उठ आनी तुजी वाट धरून चल, तुज्या भावार्थ्यान तुका बरो केलो. देवाचे उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या सालत्या जिवितांत 2 प्रमुख वाक्यां हर एक वेळ वा आमच्या जिविताची घडी बदलूंची. पयलें वाक्य जावन आसा, आय एम सॉरी, हांवें चूक केल्या, म्हाका बक्षी. दुसरें जावन आसा, थँक्यू. आयची लितुर्जी आमकां ह्या दुसऱ्या वाक्याचेर बांदून हाडल्या. पयलें वाचप, दुसरें वाचप आनी तशेंच वांजेल. तिनी वाचपां आयची थँक्यू म्हळ्यार ह्या शब्दाचेर आसात. कित्याक आमी देवाक अर्घ आनी होगळाप दी जाय. कीर्तन 119 वर्स 164 ह्या परी सांगता, दावीद राय ताज्याच विशांत ताज्याच मागण्या विशांत लोकांक अशें सांगता, तुजी नित्य नियमां पासत दिसाक 7 पावटी तुजी हांव स्तुती करतलो. दावीद राय ताज्या इतल्या व्हडल्या रावळ्यारांत आसूनय तो सांगता, दिसाक 7 पावटी तुजी हांव स्तुती करतलो. कीर्तन 50 वोळ 12-15 परत आमकां ह्या रितीर सांगता, मोठव्यान तिनी वोळ मोठव्यान हांव सांगता, देवाक आमी अर्घां दिवचें, स्तुती दिवचें आनी देवाक आमी आराधन करचें. हे जावन आसा तिनूच विशय आमी मनशांनी देवाक करूंक शकता. दुसरें कितेंच आमी देवाक पाटी दिवंक शकना. त्या देखून पवित्र पुस्तक पोरनो सल्लो वा नवो सल्लो हर एक पावटी आमकां जागवणेची उतरां दिता, देवाक अर्घां दिवंक आनी अर्घां मारिफात देवाच्या त्या राजाक आमी भितर सरोंक. तर आयचे वाचपां आमकां पयल्यान पयले आपोण दितात. पयले आपोणे जावन आसा पाटी सर. खंय आमी फाटी सरी जाय. जिवितांत कदाळां आमकां देवान आशिर्वादां घाल्यांत. देवान खंयच्या खंयच्या वेळार आमकां बेसावांनी तो भरता. पयले आमी फाटी सरी जाय. पयले वाचपांत आमी पळयता, नामान ताज्या कोडाच्या पिडेतान गूण जाल्ल्या वेळार ताज्या गांवांक तो पाटी वचोंक ना. पयलो तो पाटी सरता. एलिशा प्रवादीक तो मेळटा. एलिशा प्रवादीक गिफ्ट दिवंक तो ट्राय करता. ताका भांगार वा रुपे दिवंक तो पळयता. पूण एलिशा प्रवादी भांगार वा रुपे वा ताजे तो कितेंच पयसो घेत स्विकार करनाटल्या वेळार ताका अर्घां दिता. ती असली माती तो घेवन येता आनी सांगता, मोरासरी हांव ह्याच निसा देवाक आराधन करतलो. एलिशा प्रवादीच्या देवाक हांव आराधन करतलो. ताज्या बरेपणा निमती तो पाटी सरता. निजा देवाची ताका वळख मेळटा. निजा देवाक तो अर्घां दिता. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता 10 जण कोडकार, 10 जणी गूण जाल्ले, पूण एकलो मात्र पाटी सरुल्लो. येवन जेजूक अर्घां ताणें दिली. ताका मात कळ्ळी जाले नीज देव कोण आनी त्या देखून तो देवाक अर्घां दिता. आयच्या वांजेलाचेर थोडो नियाळ करया आनी कितें आमी ह्या वांजेलांतावन जाणा जावयेत म्हणून आमी पळोवन घेवया. पयल्यान पयलें जेजू क्रिस्त ह्या 10 जाणांक कोडकारांक थंय तावन धाडटा. गूण करून सांगता, तुमी तुमकांच वचून जेरुजलेम देवळाक वचून थंय असले याजकांक दाखया आनी कितें पवित्र पुस्तकी बरोवन घाला त्या प्रमाणे देवाक अर्घां बाली तुमी भेटोवंक आसा. मोइजेन नियमशास्त्र बरयता आसतना लोकांक बरयलें, कोणाक कातीची पिडा आसा ताणें समाजांत पयस रावूंक जाय.
आणि जर कोणाची कातीची पिडा गुण जाल्या ताणें पाटी देवाळाक येवन आपणाकच थंय असले याजकांक दाखय जाय आनी याजकांत हांव सर्टिफिकेट घे जाय. जर तर गुण जालो जाल्यार याजकांत हांव सर्टिफिकेट घे जाय आनी दुसरें जावन थंय असल्या देवाळांत देवाक अर्गां बलिदान भेटय जाय. त्या देखून 2 विशयी मोइसे लोकांक बरयता आनी जेजू गुण करतना तांकां सांगता वसा आनी तुमच्या याजकांक दाखया. कित्याक याजकांक दाखय जाय? आदल्या काळार धाकटेर उणें आसले आनी एक याजकान जर तर सर्टिफाय केल्यार कात पळोवन सर्टिफिकेट दिल्यार कातीची पिडा गुण जाल्यार जावंक पुरो कोडाची पिडा जावंक पुरो दुसरी खंयची पिडा गुण जाल्यार कळल्यार वा सर्टिफिकेट दिल्यार ताणें परत येवन ताच्या कुटुंबा सांगता समाजा सांगता ताणें बरसा जाय. बरसोंक ना समाजांत ताणें पयस रावूंक जाय. आमी पळयता ह्या 10 जाणां पैकी एकलो मात्र पाटी येता. तो गेलो गाय पोरण्या सल्ल्यांत बरयले प्रमाणे मोइसेन बरयले प्रमाणे जेरुजलेम देवाळाक वचून देवाक अर्गां बलिदान भेटोवच्या बदलाक परत फाटी येवन जेजू क्रिस्ताक अर्गां बलिदान हो भेटोवन आसा. पवित्र पुस्तका विरोध हो गेलो गाय म्हळ्यार सवाल आमी विचारयेत खंडीत जावन ना. म्हाका कोणा याजकांची म्हाका सर्टिफिकेट गरज ना. जर तर हो म्हजो जेजू क्रिस्त म्हजो नीज देव आनी ह्या निजा देवान म्हाका गुण केला तर म्हाका दुसऱ्या खंयच्याय देवाची सर्टिफिकेट गरज ना. बगार ह्याच जेजू क्रिस्ताक हांव अर्गां दिता. त्या देखून आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू क्रिस्त एक सवाल करता ह्या कोडकाराक गुण जालो तूं एकलो मात्र कितें? केवल तूं एकलो मात्र बायलो मनीस परकी मनीस सामार्यागार इस्रायलांनी पयस दवरलो मनीस तुका मात्र तें बरें मोन आयलें की परत फाटी येवन म्हाका अर्गां दिवंक. उरले 9 जण फाटी येवंक नात. एकलो मात्र फाटी आयलो आनी जेजू क्रिस्त अशें फाटी आयिल्ल्या ह्या सामार्यागार कोडकाराक तो शाबासकी पाठयता. तर मोगाच्या भावांनी भयणी आमच्या जिवितांत आमी कितें करूंक जाय? जर तर आमच्या जिवितांत बरेंपण आमकां मेळा जाय तर 3 प्रमुख स्टेप्स आमी उडास करूंक जाय. पयल्यान पयलें देवाचे उतार आमी मानूंक जाय. देवाचे उतार आमी स्विकार करूंक जाय. जेन्ना आमी देवाचे उतार आमी स्विकार करता आमी निजा देवाक स्विकार करता. देवाचे उतार आमी जेन्ना स्विकार करता देवाक ताजी खुशी आमी करता. ताज्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमी प्रयत्न करता. त्या देखून पयल्यान पयलें निजा देवाक स्विकार करचें सांगल्यार ताजें उतर आमी स्विकार करचें. ताज्या उतरा प्रमाणे आमी जियोवचें. दुसऱ्यान देवाच्या उतराक कल्तीमान घालचो. देवाचें उतर केवल बरयल्लें उतरां न्ही बगार निजा देवाची उतरां आनी ह्या उतराक हांवें कल्तीमान घालचो. कल्तीमान घालचो सांगल्यार देवान बरयल्ल्या प्रमाणे आमी जियोंक प्रयत्न करचें. कित्याक हो जावन आसा म्हजो देव म्हणून हांवें स्विकार केले उपरांत देवाच्या कुशेक हांवें कल्तीमान घालचें. तिसरें देवान म्हाका बरें केल्ल्या वेळार ह्याच निजा देवाक हांवें स्विकार करचें. पयल्या वाचपांत नामान निजा देवाची वळख तो जाणा जाता. निजा देवाक तो स्विकार करता. निजा देवाक आराधन करतलो म्हणून बसयता. दुसऱ्या खंयच्याय देवाक हांव आराधन करचो ना. बगार एलिशाच्या देवाक प्रवाद एलिशाच्या देवाक मात्र हांव आराधन करता. दुसऱ्या खंयच्याय देवाक हांव आराधन करिचो ना म्हणली बसावणी तो दिता. आनी वांजेलांत आमी पळयता नीज देव जेजू क्रिस्त हांगासर आसतना दुसरे कडेन खंय वेची गरज ना. पूण ह्याच देवाक तो कोडकार येवन जेजू क्रिस्ताक अर्गां तो दिता. त्या देखून बरेंपण जाल्ल्या वेळार देवान आशिर्वादान गेल्ल्या वेळार आमचो भावार्थ आनीकी चडा जाय. आयची 3 वाचपां भावार्था विशयांत उलयतात. हर एक आजापां आयच्या पयल्या वाचपांत आनी तिसऱ्या वाचपांत जावची भावार्था निमती. एलिशा प्रवादी नामानाक सांगता 7 फावटी वचून त्या न्हंयत तुवें न्हांवन वयर ये जाय. भावार्थ ताका नातुल्लो. ताणें इतलेंच सवाल केलें कित्याक म्हज्या गांवांत उदक बरें ना हांगी. म्हज्या गांवांत उदक मेळ्ळें जालां हांगी. कित्याक हो प्रवादी म्हाका सांगता 7 फावटी न्हांवन हांवें वयर ये जाय. हांव तितलो मेळो जाला हांगी. तितलो हांव गाण येता हांगी. अशी जायतीं सवालां तो विचारता. पूण ताजें सांगता आसलें ताजें एक साकर चली तें सांगता प्रवादीन तुका केवल न्हांवंक सांगला दुसरें कांय सांगू ना. पयले ताजें उतरां खालती मान घाल सकल वच. जेन्ना तो भावार्थान
प्रवादीचे उतार स्वीकार करता तो वळ ताज्या जिवितांत बरेपण जाता, तो वळ ताज्या जिवितांत बरेपण जाता. 10 जाणां खोडकारांक जेजू सांगता वच हांगा आतां तुमकांच ह्या जागांक दाखया. तांचो भावार्थ ते भावार्थान गेले, गूण जाता म्हणून कळीत आसून गेले. ताणें कोणी रावोंक ना. पळय हांव एक मुक्काल वर रावता, 2 वरां रावता, म्हजी कोडाची पिडा गूण जाल्यार हांव जेरुसलेमाक वचून देवाळाक वचून ह्या जागांक दाखयता. कोणी रावोंक नात. 10च्या 10 तक्षणच गेले. वाटेर गेल्ल्या प्रमाणे तांची कोडाची पिडा गूण जाली. जेन्ना तांचो भावार्थ सोडलो तेन्ना तांकां बरेपण जालें. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, भावार्थ आमचो सोडया. भावार्थ आमचो सोडयल्यार देव आमकां बेसावांनी भरतलो. दुसऱ्यान देवान आमकां बेसांव घाल्ल्या वेळार त्या देवाक अर्गां दिवचें बरें मौन आम्हा सर्वाचें जावं. त्याच त्रिनादीच्या देवाक आमचो भावार्थ आमी उसारया. सत्मंता देवाक, सर्वोदरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताज्या एकल्या सुपुताक आमच्या सुमिया जो पवित्र सोबवलो ओंकार मुरयेत हांव जल्मलो. पोंच पिलाताकाल ताणें कस सोंसलें, ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्या इतलो जिवन जालो. सर्गार सोडलो, सर्वोदरा देवा बसला. थंय हांव जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत्मंत हांव पवित्र आत्म्याक, कातोलीक वयर सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचे जिवंतपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. भावार्थांत नामान गूण जालो, तशेंच 10 खोडकार गूण जाले देवाच्या उतरांत आनी तांच्या भावार्थांत. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमची सर मागणी त्याच खऱ्या भावार्थान देवा मुखार आमी दवरया आनी आमचे सर आमचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. मोगळा बापा, पवित्र सभेचे मुखेली पाप साहेबाक, सर गवळ्यांक, याजकांक, धर्मीक भावा भयणींक तुज्या हातांत समर्पण दिता हांव. तुज्या पुताची स्वर्ता प्रगट करच्या वावरांत उपगण आसतना उपकारी मनान आनी मिसांव स्पिरितान भरोवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या देशाच्या सर राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्यो गरजो समजून शांती निती खातीर वावर भेटोवंक आनी उपकारी मनाचे मुखेली जावन जबाबदारीची सेवा करूंक बरें मन तांचे थंय रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या कुटुंबांनी आशिल्ल्या सर भुरग्यांनी आनी युवजनांनी फुडारा खातीर आपलें जिवीत जरयल्या जल्मदातारांक मालगड्यां थंय सदांच उपकारी मनाचे जावन जियोवंक देव भिरांतीन वाडोवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. विविध पिडेंत कश्टा संकश्टांत वळवळच्या सौर पिडेस्तांचेर दया दाखय. पिडेस्तांची साकरी करच्या सर्वांक तांच्या उदार मनाक प्रतिफळ दी आनी आमकां हर एकल्याक बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमकां विविध रितींनी आदार दिवच्या कुमोग करच्या हर एकल्यांक तुज्या बेसावांनी भर. तांचे थंय आमी उपकारी मोन दाखोवंक आनी तांच्या उदार मनाक 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. एका काळजा मनान सांगाता आयिल्ल्या आमच्या क्रिस्ती समुदायाचेर तुजी बेसावां घाल. आमी उपकारी मनाचे जावंक एकामेकाचे घर समजून जियोवंक तुजे कृपेन भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमची सरू खासगी प्रार्थना ह्या वेळार देवा मुखार आमी दवरया. मोगळा बापा, तूं जावन आसाय आमचो बाप आनी आम्हा सर्वांक कितें गरज आसा ते सर्व बेसावांनी आशिर्वादांनी आमच्या जिवितांत तूं भरताय. ह्या पवित्र वेळार तुज्या मुखार आमी दवरली सर प्रार्थना स्वीकार कर.
तुझ्या बेसावांनी आम्हा सर्वांक बर आणि अशी ह्या संवसारी जिवितांत तुझ्या आदारान आनी कृपेन तुझ्या बेसावांच्या सावळे खाल जिवनचे भाग आम्हा सर्वांक तूं फावो कर ही आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. Mundo da casoro Alprita Ye Bapa Munya Baina Sengi Bapa Sambai Prita Amkan Stuka Ge Bapa Kali Kamchi Moga Tuka Asmendoci Kirkol tări Mogadimci Dăin Bapa Tu svicar că E Bapa Canicamci Mogatuca Asmendoci Kirkol tări Mogadimci Dăin Bapa Tu svicar că म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्याने तुमचें बलिदान सर पदुदारा देव बापाक मानता दुसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या गपय सभेचा दावा सर्वेस्पर म्हणून घे. प्रितीच्या बापा तुझ्या मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय ही आमी मागता तुझ्या पुताच्या आपुरबाय ही आमी मागता तुझ्या आपुरबायच्या पुताच्या जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमचे काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर पदवेदारा सर उकाळी आनी सर उतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशांची दया करून ताणें अवकारी मोरयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचे मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचे जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुझे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Darbaraso सर्वेस्पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाचे इसर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसूद समर्पूंची.
त्याच परे जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्तसो गुड परगटोया. Gesù melo, Gesù ci banzara, Gesù non viene dolore. Gesù melo, Gesù ci banzara, Gesù non viene dolore. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सवूंड आनी सोडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांस आमच्या गवळी बाप्पा भगवंत बाप्पा आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टेगतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमकां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार म्हजे देवाचे माये संगती भगवंत दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन देरगेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागन आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवच्या नत्रेकतेलांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कापत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कापत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपण मेळयले आमी सर्व सुभागी. तुजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या उतरडेच म्हाका भलायकी.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. गोळ्या बोलया ती तुझी वीट म्हाका. जेसू क्रिस्ता करया दयेन तुपा म्हाका. जेसू गोळ्या बोलया ती तुझी वीट म्हाका. जेसू क्रिस्ता करया दयेन तुपा म्हाका. जीवन पोटकीर आमच्या बरवशाचे तेणे क्रिस्त रायाचे. जेसू गोळ्या बोलया ती तुझी वीट म्हाका. जेसू क्रिस्ता करया दयेन तुपा म्हाका. जेसू गोळ्या बोलया ती तुझी वीट म्हाका. जेसू क्रिस्ता करया दयेन तुपा म्हाका. प्रार्थुया. महिमेवोन देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमोलेक कुडी रक्ताच्या जेवणात तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णयेन त्या देव सैमांत आमकां वांटो दी. ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. दयकन बसात. ह्या म्हयन्यांत ह्या देव मंदिरांत जावंक आसच्या रितीर सोवीवर ऑक्टोबराची 16 तारीख येवन सो आयतार हांगासर सकाळी 9 वरां सांजेर 3 वरां पर्यंत आमी एका दिसांची युवजणां खातीर रितीर योजन केल्या. ही रितीर चलून व्हरतात फादर रॉवेल आनी सांगाती. ऑक्टोबराची 23 to 26 ताजो वयलो आयतार ह्या इगर्जेच्या वाठारांत 4 दिसांची रितीर आमी आसा केल्या. ही रितीर चलून व्हरतात फादर नॉयल मस्करेनस आनी ब्रदर प्रकाश बँड्रा. आनी ह्या रितीरेक प्रत्येक जावन आमी तुमचो सांगात आनी मागणी आशेतां तशेंच आर्थीक कुमोक आशेतां. उडली रितीर जायतो लोक येवंक आसा आनी जायते तयाराय जावंक आसा. त्या देखून तुमचे सांगात पळोवन आनी प्रत्येक जावन आर्थीक सांगात पळोवन आमी तुमचे आशेतां.
ऑक्टोबराची 30 तारीख ह्या म्हयन्याचो निमाणो आयतार ही आमच्या देव मंदिरांत सकाळी 9 वरां सावन सांजेर 5 वरां पर्यंत एका दिसाची कन्नड भाशेंत रितीर आसतली. ही रितीर चलून व्हरतात ब्रदर जोसेफ पोट्टा तावन. हाज्या आदीं हांगा ते कन्नड भाशेंत रितीर दिवंक आयिल्ले, आतां परत येतले. ह्या तिनी रितीरेंक आमी तुमकां स्वागत म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां जोडसो एक प्रमुख वेळ. आनी ह्या रितीरचो सर्व दिसांनी आमकां राज्य आसले निमती थोडो वेळ हांगासर येवया, जेजू सांगाता करसिया, ताजो अनुभव आमी जोडून घेवया. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची विस्तार आशिर्वादां. स्वरुपी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जिविताची सोम्या तुका हांव देन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हळीक म्हज्या सुख संतोषान सोम्या तुजो सांगात सोदता. हळीक म्हज्या कश्टांनी तुका सोम्या तुजो आदार मागता. हळीक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव देन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. मोकळ पुत्रा सोवे अपार बरे आशिर्वाद दिवांका. Băgărim cursuce curveni, numărăm ca am cideva, am ce am despănântle. Bapace, putace, ne povitret mea ce navi. Amen.